वर्त्या भक्तीन आनी अत्रेगांनी बरोवन बाळका जेजूच्या फेस्ताचो दीस आज आमी संभ्रमता. हे मिसाचें बलिदान पेटोवच्या याजकांक आनी पवित्र सभेन जमतेन जमलेल्या तुमकां सोमेस्तांक आमी मोगाचो येवकार मागता. एकाच मोगान, एकाच आत्म्यान आनी एकच मनान म्हणल्या विशया वयर आज आमी नियाळ करता. क्रिस्तांवांची देखीबेरीत जिणी कशी आसूंक जाय म्हूण सा पावलोन दिवचो हो आदेश आमच्या अख्ख्या पवित्र सभेन संभ्रमच्या सिनोदीच्या ध्येयाक पुराक जावन आसा. पवित्र सभे विशयांतलें आमचें मुळावें चिंतप कशें आसा आनी कशें आसूंक जाय म्हणलें नियाळोवंक ही देवस्तुती आमकां अवकाश करून दिता. आमी सगळीं क्रिस्ताच्या मस्त कुडीचे सांदे, एका कुडीचे सांदे म्हणटच आमकां हर एकल्याक आमचेच म्हणले कायदे आसात, तशेंच आसात पाळोवंक जाय असच्यो नितीच्यो जबाबदारी. सक्तांनी सांगाता मेटां काडून भेद आनी वर्ग करचें चिंतप पयस करून आमी सगळीं पवित्र सभेची समासम भुरगीं म्हणलें बोगाक घेवन चल्ल्या तर आपुरबायेचो क्रिस्ती समुदाय बांदूंक आमकां साध्य जातलें. कोवीड पिडेचें मोड आमचेर मांडून आसल्यारी बाळका जेजू लागीं धांवून येवच्या आमच्या उर्बेचेर कसलीच अडकळ शेळें उदक घालूंक शकची ना. आज ह्या पुणशेताक आयिल्ल्या तुमच्या सोमेस्तांचेर आनी गांवांत तशेंच परगांवांत आसून ह्या भक्तींत वांटो घेवच्या सोमेस्तांचेर बाळूक जेजू आपलीं धाराळ आशिर्वादां वतो म्हूण आमी मागता. आमचे मुखले दीस शांतेचे, भलायकेचे आनी क्रिस्ती दादोसकायेचे जावं दी म्हूण आशेवया आनी मागया. प्रवेश गीता खातीर उबी रावया. उबी रावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आज आमी एकाच काळजान, एकाच मनान आनी एकाच आत्म्यान बाळका जेजूक मान करूंक आज आमी हांगा हाजीर जाल्या. कोणा थंय एक काळीज आसा, एक मौन आसा आनी त्याच क्रिस्ताचे आत्म्यान आमी जियेता. आमच्या कुटुंबासोवें आमी फिरकस कुटुंब बांदता आनी आपले अख्ख्या पवित्र सभेत बांदूंक आमी फुडें सरता. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हांगासरल्या एकल्यांगी त्या सर्वेस्पोर देवान एकच काळीज दिल्लें, एकच मौन दिल्लें आनी एकच तो आत्मो दिल्लें. त्या पासून आमी क्रिस्ताची जावन आसा. आमचे हात आमी जोडया, दोळे आमी धांपया. आमच्या सांलत्या जिवितांत एकाच काळजान, एकाच मनान आनी त्या पवित्र आत्म्या थंय आमी जियेनातल्या खातीर सोम्या लागचें बोगसाने मागया.
आमचे उणे पोवन वळखून घेवन सांगाता आमी मागया हांव पदकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भोव बनिनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सरून वायटांत आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बेगीन सदांच संवकार मरी सगळ्या दूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भोव बनिनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थोया आमची सर ते सवा बाळका जेजूच्या पांयतळा आमी समर्पया प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावं आनी सर्गा तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयल्या ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडून आमकां पवय म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव
तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनान जियेताने राजवड चलयता ससनाच्या ससना. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. इजिप्तांतली भायर सरली इस्रायल परसा 3ऱ्या म्हयन्यांत त्याच दिसा सिनायाच्या अरण्यांत येवन पावली. रेमिदिमा तावन भायर सरून सिनायाच्या अरण्यांत ती आयली आनी थंय तांणी पर्वता मुखार तांबू मारलो. मोइसे पर्वता वयर देवा सरशीं गेलो आनी पर्वता तावन सर्वेस्परान ताका उलो मारून म्हळें, तुवें हे जाकोबाच्या अरण्याक सांगूंक जाय आनी इस्रायलितांक परगट करूंक जाय. हांवें इजिप्ताक कितें केलें आनी तुमकां कशें गारुडाच्या पाकाट्या वयर बसून मुजेशी हाडली म्हूण तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखले. देखून आतां तुमी म्हजो तालो आयकाशात जाल्यार आनी म्हजो सल्लो पाळशात जाल्यार तुमी सर्व लोकां मदें म्हजी आस्त जातल्यात. कित्याक सगळी पृथ्वी म्हजी. तुमी म्हाका एक याजकाचें राज्य आनी पवित्र राष्ट्र जातल्यात. ही उतरां तुवें इस्रायलितांक सांगूंक जाय. मोइसे सकला देवलो आनी लोकांच्या मालगाड्यांक ताणें आपयले. सर्वेस्परान फर्मायले प्रमाणे ताणें ही सर्व उतरां तांकां सांगली. सर्व लोकांन सांगाता जाप दिवन म्हळें, जे कितें सर्वेस्परान सांगलां तें आमी करतल्या. मोइसे सर्वेस्परा सरशीं पाटी गेलो आनी ताणें लोकांची ही उतरां सर्वेस्पराक सांगली. सर्वेस्परान मोइसेक म्हळें, हांव तुजे कडेन उलयतलो तेन्ना लोकान तें आयकून तांणी तुजेर सदांच विश्वास दवरचे खातीर हांव एक दाट कुपांत तुजेशी येतलो. मोइसेन लोकांची उतरां सर्वेस्पराक सांगली. देवाचे उतार हे. तुझे
सांपावलान फिलिपी घरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. जर क्रिस्ता थंय कसलीय बुजवण तुमी म्हाका दितात वा मोगातावन येता तें उत्तेजन तुमचें थंय कांय आसा, जर आत्मीक एकवट तुमी कांय दाखोवंक आसा वा एकामेकाच्या मायपासान आनी कणवाळ्यान तुमी भरल्यात तर एकाच मोगान एकाच आत्म्यान आनी एकाच मनान एकवट सांबाळन म्हजो संतोश तुमी भरपूर करा. स्वार्थाक पडोवन वा फकळ दौलते खातीर कसलेंच तुमी करिनाकात. बगार कालत्या मनाची जावन हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हूण तुमी लेखा. तुमचोच स्वंत आदाय पळयनाकात. बगार हेरांचेय बरेपण तुमी सोदा. तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जावं सैमान तो देव, तरी त्या समासमपणाक तो लोबदोन रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कालतो करून मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशिबेली बागवाजय म्हण ह्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी संवसारी पातळी आनी परगडी जय म्हण हर एक जिबेन देव बापाच्या महिमेक जेजू क्रिस्त म्हण सोमी. देवाचें उतार हें. देवाचे आपले पोचची भेट करून पाहिला. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावच्या खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टा पासोद आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायलें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकल्लें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात. तुमी भायर सरून वचून फळ दिसय, उरचें तसलें फळ दिसय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश. तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचे उतार हे.
एकाच मोगान एकाच आत्म्यान एकाच मनान क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो बाळक जेजूच्या फेस्ताचे पयले मीस बाळक जेजूक अर्गां दिवंक आनी बाळक जेजूतोन मेळिल्ल्या स्वरूपकाराक ताका थँक्यू म्हणूंक आनी तशेंच आमची मागणी ताज्या पांया तळो धरून ह्या फेस्ताच्या मिसाक आमी सर हांगासर आयल्या जायत्या कुटुंबांत हांगासर आमी आयल्या विविध बॅकग्रावंडांत हांगासर आमी आयल्या जायत्या गांवांत आमी हांगासर आयल्या आनी जर तर आज ह्या देव मंदिरांत पुणक्षेत्रांत आमी हांगासर एकठांय जाल्या तर आमी आमकांच वलयता आमी क्रिस्तांव आनी हे सारकें जावंक पुरो म्हजें नांव दुसरें म्हजें कुटुंब दुसरें म्हजो गांव दुसरो पूण हांगासर ह्या पुणक्षेत्रांत आमी पावतना आमी सर्व क्रिस्तांव त्याच देवाची भुरगीं आनी हें जावन आसा आमचे समाजेक आमी दिवची एक देख सांगात आस पाप साहेब आम्हा सर्वांक एक लिस्ट हांव तो दिवंक येता आम्हा सर्वांक एक होमवर्क तो दिवंक येता आम्हा सर्वांक आपयता पवित्र सभा उर्जीत करच्याक पवित्र सभा जिवाळ करच्याक पवित्र सभेंत हो जीव भरपूर मापान आसच्याक आनी ह्या कामाक तो सर्व लोकांक आपयता आतां सर्व कडेन पापसाहेबान उलो दिल्लो ती तें काम आनी हें काम 3 हंतर जावचार आसा आनी हांगासर पापसाहेब आमकां सर्वांक आपयता आनी सांगता आमी सर्वांत एकवट आसूंक जाय आमच्या सर्वांत मेतेरपण आसूंक जाय आनी आमच्या सर्वांत ते एकच मिसांव आसूंक जाय तर हो एकवट मेतेरपण मिसांव कितें कशें आनी तवळ मात्र जर तर आमी एकाच मनाची एकाच आत्म्याची आनी एकाच मोगान आमी बरल्यार मात्र हो एकवट हे मेतेरपण आनी हे मिसांव जारी करूंक साध्य जाता तर एकवट कसलो आमी कसलेच युनियन ट्रेड त्या रितीन आमी चिंतिना तर एकवट कसलो एकवट मोगाच्या भावांनी भयणी 3 हंतर जावंक आसा पयलो एकवट आमचे ते एकवट जायचे दुसरो एकवट आमी सगळ्या इगर्ज मातेंत केवळ मंगळूर दयासीज मात्र न्ही हे पुणक्षेत मात्र न्ही सगळ्या इगर्ज मातेंत सगळी इगर्ज माता संवसाराच्या चराय कुशीन विस्तारल्या त्या इगर्ज माते ते एकवटपण जावंक आसा आनी तिसरें हे एकवटपण केवळ मनशा लागीं न्ही बगार हे एकवटपण देवा लागीं एक जावंक आसा आनी हे एकवटपणाचो बाह्य गुर्त खंयचो ह्या एकवटपणाचो बाह्य गुर्त जावन आसा मोग आमच्या मदें मोग सगळ्या धर्म सभेक आनी मोग देवातय तर कशें हें सर्व साध्य जाता तर एकवट आनी मोग जर तर आमच्या मदें बरोवन ओमता जाय तर आमकां गरज आसा पवित्र आत्म्याची केवळ पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी आमच्या मदें तो एकवटपण जाता आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान मात्र आमी सर्व एक जाता देवा लागीं मनशां सांगता त्या देखून आमच्या मदें उंचल्या वर्गाचो कीळ वर्गाचो म्हणलो ताफावाद आसूंक नजो सुरविल्ल्या इगर्ज पवित्र सभेंत असलो एक ताफावाद आसलो थोडे उंचल्या वर्गाचे वयर बसचे आनी थोडे दुबळे सकल्या वर्गाचे दनीन बसून आसा जाय आसले आनी त्या देखून सांग पावल सांगता तुमच्या मदें असलो ताफावाद आसूंक नजो आमी सर्वांनी एकच पवित्र आत्मो स्विकार केला आमी सर्वांनी एकच पवित्र आत्म्याचे पिवन आमी पियेल्या त्या देखून आमी सर्व एक त्या देखून पापसाहेब आम्हा सर्वांक आपण दिवन सांगता हो एकवट आमच्या ते बरा जाय तर पवित्र आत्म्याचे बळ जायचे
जेन्ना पवित्र आत्म्याचें बळ आमच्या मदें आसा, पवित्र आत्मो भरपूर रितीन क्रियाळ रितीन जिवंत म्हज्या काळजांत म्हज्या आत्म्यान तुमच्या आत्म्यान पवित्र सभेन बरोवन ओमता तर तो वळ हो एकवटपण एकसपटी जाता. आनी त्या देखून हांव क्रिस्तांव भारत असो, हांव क्रिस्तांव तिसरे त्या गांवचो ह्या गांवचो म्हणून ना, पूण आमी सर्व एक जावं. आमी सुरविल्ली पवित्र सभेचेर एक दिश्ट मारया. 12 जाण आपोस्तल आशिल्ले. 12 जाणांत एकल्यान विकृत केलें, पूण जेजूची ती आहीन घडी आयिल्ल्या वेळार आसले सर्व कुशीनी ते दवले. उरलो केवल जेजू मात्र. अशें सुरविल्ली पवित्र सभा ताच्या आपोस्तलच शिंपटल्या वेळार बियान पयस गेल्ल्या वेळार तांकां पाटी धरून जेजू क्रिस्त आपोवन हाडटा. आनी पवित्र आत्मो तांकां दिल्ल्या मेळिल्ल्या उपरांत मात्र ते सर्व एक जावंक पावतात. पवित्र आत्मो तांचे वयर देवल्या वेळार मात्र ते क्रियाळ जातात. पवित्र आत्मो तांचे थंय देवल्या वेळार मात्र ते बळवंत जातात. जेजूचे मिसांव ते मुंदरून व्हरतात. आनी आमी पळयता धर्मदूतांची कृत्या अध्याय 1 आनी 2 दोन रितीचे अध्याय. अध्याय 1 सर्व आपोस्तल बियान रावुल्ले. भायर तांकां वचोंक नाका आशिल्लें, लोकां लागीं मेळोंक नाका आशिल्लें, कसलेंच उतार तांकां उलोवंक नाका आशिल्लें. तांणी ते भियेले. जुदेव तांकां जिवेशी मारतात. ताजे उपरांत आमी पळयता अध्याय 1 आनी 2 पवित्र आत्मो जेन्ना आपोस्तलांचे वयर देंवता, वयल्या रुपांत ते आसल्या वेळार उज्याचो जिबो येवन तांच्या तकले वयर रावल्या वेळार पवित्र आत्मो तांचे थंय देवल्या वेळार तांचे थंय बदलावण जाता. आनी बदलावण तांणी तांच्या जिवाक भियेन आसतना ते भायर येतात, उलोवंक शकतात, मिसांव ते प्रारंभ करतात. त्या देखून जर तर मिसांव जर तर आमी मुंदरण वरी जाय तर आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा. आनी पवित्र आत्मो आमचे थंय भरची गरज आसा. आनी पवित्र आत्मो वाट दाखयता तो वळ मात्र ते एक जावंक जातात. आनी पवित्र आत्म्यान बरयले हे आपोस्तल अध्याय 2 आमी पळयता. आपोस्तलांची कृत्या ते भायर येतात, धैर्यान उलयतात आनी पवित्र स्थान ते दिवंक प्रारंभ करतात. खंय थावन आयलें हें बळ केवल पवित्र आत्म्यांत. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी जर तर एकवटपण आमच्या थंय इगर्ज माते थंय सगळ्या देवा थंय आमचे थंय आसा जाय तर पवित्र आत्म्याची गरज. दुसऱ्यान जर तर मिसांव काम आमी प्रारंभ करी जाय तर पवित्र आत्म्याची गरज. जर तर मिसांव वावरांत आमी आपोस्तलांची कृत्यांचे पळोवंक गेल्यार व्हड ल्हान भेद असलो फरक ना. अध्याय 15 आमी पळयता सुरविल्ली इगर सभेंत तूप जालें. ते ग्रीक क्रिस्तांव जुदेव क्रिस्तांव म्हणून तफवाद आयिल्ल्या वेळार तांकां एक करूंक वा तो प्रॉब्लम सॉल्व करूंक सांगात ते मेळिल्ल्या वेळार कितें जाता. पवित्र आत्मो तांकां शिकयता कितें बरें कितें वायट. सांत पेद्रू तो जुदेव क्रिस्तांवांक सपोर्ट जावन उलयल्यार अक्रेक जिखता पवित्र आत्मो. सांत पावल ताजी शिकवण दुसरी आसली. आनी परत तांच्या मदें व्यत्यास जावना. जर तर व्यत्यास चिंतपांत व्यत्यास आसलो जाल्यार पूण अक्रेक ते सर्व एकच जातात. पवित्र आत्मा आम्हा सर्वांक एक करूंक जाय. तर मोगाच्या भावांनी भयणी ही गरज मातेंत एकवटू, ही गरज मातेंत मेतेरपण, ही गरज मातेंत मिसांव उलोवंक मस्त सलीस. पयले एकवटपण जाय जंय आमच्या कुटुंबांत भावांनी भयणी भितर हो एकवटपण जाय जंय. आमी बायल्यांक देख दी जाय तर पयले आमचें जिवीत आमचें कुटुंब आमी एक करी जाय. आमी आज विचारूंक जाय आमी क्रिस्तांव जावन कितलीं जाणां भाव आनी भयणी आज उलयतात. कितल्या जाणां मदें तो तफावाद आसा, कितल्या जाणां मदें तो द्वेश आसा. कित्याक अशें जायतीं कारणां आसूंक पुरो. एकवटपण इकर्स मात्या लेखार उलोवंक गेल्यार व्हडले व्हडले शब्द घेवन उलयत, पूण एकवटपण आमच्या कुटुंबांत आमकां जावची गरज आसा. तर पयल्या सुवातेर आमचें कुटुंब आमी बदलूंक जाय. जेन्ना कुटुंबांत पवित्र आत्म्याचें देणें लाभल्या वेळार
कुटुंबांत पवित्रात्म जिवाळ असल्या वेळार हर एक कुटुंबांत पवित्रात्म जिवाळ असल्या वेळार फिरगज बांदूंक सलीस जाता आनी फिरगज कुटाम भोव सुलाभ रितीर बांदयेत आनी तो एकवटपण फिरगजेन धाडयेत. जर तर हर एक फिरगजेन हो एकवटपण आसा तर दियसिजेन एकवटपण पळोवंक आमकां मेळटा आनी सगळी दियसीज आमकां बांदून हाडूंक सलीस जाता. आनी अशें सगळी पवित्र सभा तर मोगाच्या भावा आनी भयणी एकवटपण मिसांव आनी मेतेरपण. तर मेतेरपण कोणाचें? जायते फावटी इगर्ज मातयेंत मेतेरपण असलो सोप देताना इगर्ज मात असलोचें काम याजकांचें धर्मिकांचें. पाप साहेब उलो दिता लायक याजक धर्मीक भाव आनी भयणी सांगात आमी चलया, सांगात आमची पवित्र सभा बांदून हाडया, एकामेकाक आमी मोगान आमी आयकोवया. खंयसर मोग आसा थंयसर एकामेकाक आयकोवची तें बरें मौन उक्तें मौन आसा. खंयसर पवित्रात्मो आसा थंयसर मोग आसा आनी तें उक्तें मौन आसा. एकामेकाक आयकोवंक एकामेकाचो हात धरून चलोवंक. आयचे पयले वाचपाचेर आमी नदर घाल्यार आमकां पळोवंक मेळटा इस्रायल परजा इजिप्त गांवांत तावन भायर येता बसयल्ल्या गांवांक बसोवंक. कितें तांकां एक करता? जायते कुळी तांच्या मदें आसली पूण तांकां ते सर्व 12 कुळयेंक एक केल्लो जावन आसा देव. तांणी देवातय एक जाल्ल्या वेळार मात्र एक ग्रूप जावन सांगात ते भायर सरूंक लागले. तांणी देवातय त्या एकानीजा देवातय तो एकवटपण आसल्या वेळार मात्र तांच्या मदें आसलो फरक 12 कुळये पैकी आसलो फरक नासतना ती देवाची एक परस सामणून चिंतून ती सांगात ते मेळ घालतात आनी बसयल्या गांवांक ते पावतात. आमी सगळी पवित्र सभा त्याच देवातय पवित्रात्म्याच्या सक्तींत आमी एक जाल्यार मात्र सांगात आमी चलता. मोगाच्या भावांनी भयणी दुसऱ्या फिरगजे तावन आज आमी हांगासर आयल्या. तर एक चिंताप करा तुमच्या फिरगज्यांनी कितले भेद वाद विवाद आसात. आमकां त्या देवात एक जाल्ले वरी आमच्या फिरगजीन ती एका मोनाची एका काळजाची आमकां जावंक जायना गी. विगारान कितेंय उलयल्यार तांतू एक विरोध पक्ष आनी एक आडळित पक्ष. विगार आयले दुसरे गेले पूण आडळित पक्ष विरोध पक्ष थंयच आसता. थोडे फुडें आडळित पक्ष विरोध पक्ष जाता, विरोध पक्ष आडळित पक्ष जाता. विंगडण कित्याक? आमी सेवंसो पवित्र मिसांत सेवंसो तो क्रिस्त प्रसाद जेजू क्रिस्त एकच नेंगी. आमी पिवोवचे ते पिवन जेजू क्रिस्ताचे रगत एकच नेंगी. आमी वाचचो तो पवित्र पुस्तक एकच नेंगी. आमी येवची ती फिरगज इगर्ज एकच नेंगी. आमकां सर्वांक एक करची ती पवित्र सभा एकच नेंगी. तर आमच्या मदें तो फरक कित्याक? आमच्या मदले असले व्यत्यास कित्याक? व्यत्यास एकाच कारणा खातीर. एकवटपण जर तर आज ना एकाच कारणा खातीर. जर तर आमच्या मदें ते विंगडण मेतेरपण ना एकाच कारणा खातीर. आमी आजुनी पवित्रात्म्याच्या बोळान आमी बरोवंक ना. पवित्रात्मा आमी स्विकार केला पवित्र स्थान घेताना पूण पवित्रात्मो म्हज्या जिवितांत क्रियाळ ना, म्हज्या जिवितांत जिवाळ ना. तर मोगाच्या भावांनी भयणी सगळी इगर्ज माता बदलोवचें तें सोपान आज आमी चिंतचे नाका. पयलें एक ल्हानशें सोपान आमचें जावं दी. म्हजें कुटाम आमी बदलुया. आमच्या कुटुंबांत पवित्रात्मो जिवाळ जावं दी. तवळ आमचें कुटाम बदलता आनी उपरांत आमची फिरगस अशें सगळी पवित्र सभा बांदूंक आमकां सलीस जाता. तसो देव आम्हा सर्वांक बेसांवां दिवं दी. पवित्रात्म्याच्या बोळान आमकां बरोवन दी आनी आम्हा सर्वांचे थंय तो एकवटपण मेतेरपण आनी जेजून दिल्लें तें मिसांव भरपूर रितीर क्रियाळ रितीर बरोवन दी, वाडोवन दी, सोडोवन दी. अशें एक पवित्र सभा तुमी लायक आनी रिलिजियस भावांनी भयणी आनी आमी सर्व याजकांनी बांदया, सांगात चलया, एकामेकाचे हात धरया, मोगान एकामेकाची उतरां आयकोवया आनी अशें एक जिवाळ क्रियाळ पवित्र सभा आमी बांदया.
सर आमी उबे रावया त्रिएक देवादय आमचो भवत उसारिया सत म्हणटा देवा सर पवित्र बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता हाच्या एकल्याच पुता आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्यारी गरबी समलो अंकार मरेता जल्मलो पोंस पिलाताने कसले ताका कुसार जडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो परतून शिवून जालो सर्गा चडलो सदेव बापाच्या उज्या बसला प्रितान शिव्यांनी मेल्यांची मुन्सिपी करून घेतलो सत म्हणटा पवित्र आत्म्या कथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एककार फातकांचे बक्षाने कुडीचे जिवन पोवन ससनाचे जिवीत आमेन. एकाच काळजान एकाच आत्म्यान आनी एकाच सक्तेन जे कितें त्या सामा आमी हाडून आयल्या आमच्या मोदींत आसात कुटुंबाची आनी सत त्या सामा त्रिएक देवाच्या पांयां तळा आमी समर्पिया. मोगाळा बापा आख्या पळय सभेक मुखेलपण लाभोवच्या बापा फ्रांसीस आमच्या गोळी बापा फ्रांसिसाक आनी आमच्या गोळी बापा आनी सर धर्मिकांनी पळयतपणाचें आपोणे संपूर्ण रितीन जियोंक आनी त्या मरिफात तांच्या देखीन आनी शिकोवणेन संवसारा जेजूक दिवंक तांकां सर कुरप्यांनी बोर म्हणून मागता हांव. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा आख्या क्रिस्ती परजे खातीर आनी चड करून बाळका जेजूच्या सौर भक्तिंगा पासून आमी मागता हांव. आमच्या कुटुंबांनी भलायकी शांती समाधान मोग आनी समाज संतोष हर एका वक्ता रास करूं आनी वडिलां पासून मागता आसतना आमच्या कुटुंबांनी आसच्या सौर वडिलांचो उडास आमी काडटा हांव. तांकां बरी भलायकी जिणेन जादोसकाय आनी फावो तो मोग आमच्या कुटुंबांनी लाभो म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा तूं सर देण्याचो दातार. ह्या दिसांनी आमकां विविध रितीन सेवा आदार दिल्ल्या सर दानी पासत संयमक सेवका पासत आनी बरो मनाच्या सर मनशा खातीर आमी मागता हांव. तांच्या उदार मनाचेर आनी कलमितनातल्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या वरवीं सदांनी तांणी तुका लागशिल्ल्यान अनुभव करूंक फाव कर म्हणून आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या आलतारी भोवती एकठांय जाल्या आमा सोमेस्तांक आनी गांवांत तशें परगांवांत तशें आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांक तुजो भरपूर मोग निरंतर रक्षण आनी जिणेंत दादोसकाय लाभो दी म्हणून मागता हांव. चड करून पिडेस्तांक भलायकी भुरग्यांक बरो फुडार आनी कामार आसलेल्यांक बरी कमाई लाभोवन दी म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आतां आमी जोडया दोळे आमी दांपया आमचे सर वैयक्तीक इरादे पासून आमी मागया. आज हांगा आयली हरी एकली तांच्या काळजांत आसली बोगनां घेवन ती आयल्यांत कुटुंबाचे इरादे घेवन ती आयल्यांत आमचो देव आमचे मागणे आयकता आनी आमी मागले आमकां तो दिता म्हणल्यार बरवशान मोगान आमी आज हांगा जमल्या. आमचे स ते सावा जेजूक आमी भेटोवया. प्रितीच्या बापा आमी तुजी भुरगीं व्हडा मोगान भवार्थान भरवशान तुजे उजेर आसा. आमची मागणी दयेन तूं मानून घे बापा. आमचे उणेपण तूं पळयनाका. बघा तुज्या उदंड मापान जे कितें आमच्या जिविताक जाय साल्वासाक जाय तूं फावो कर. हे आमी मागणे करता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. तुझी तुई कुटुंब राहून जीवित जोडा. जोडलेले जीवित सेवेन वाटून घेवच्या. गुरु म्हणतो त्या तिथे परत घेवच्या. घे तर आमचे जिणे तूं वेचले ते देणे. उद्या वायला सोवे ओकांबी भेटवली. घे तर आमचे जिणे तूं वेचले ते देणे. उद्या वायला सोवे ओकांबी भेटवली.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बाबाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बाबा तुझ्या पुताच्या नांवान आमी मागता ते आमकां खरेपणी मेळटले म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयला. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा तुवें रचलय ताचे स्वरवी नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रथमे तुका वाकणटा तारण मेळ्ळी तुजी पोरजा सर्गार एका काळजांत तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्या तुमचे पासत सोमेस मनशा पासत हें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात.
भावा तसो गुट परगटुया तुझ्या उत्साहाने पुन्हा जीवन कोणावरती तुझे आमच्या सोड याय सोनिया संसाराच्या सर्वस्वाती तारा आमचे सर्वंग जय ख्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुन्हा जिवंतपणाचो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंड आणि सडवण्याची काळज तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आणि जेजूची कूड आणि रग सेवतेले आमा सोमेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवस्तो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची एकागूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पडजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवंकार मोरये देवाचे माये संगाती बगेवन धर्मदुतांनी सर उकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सोडवंदराची अज्ञा मनां धरून ताणें शिकयले आमच्या बापाचे मागणे भक्तीन आमी मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां ये तुजी खुशी सगाळ राज आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान नत्रेक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटय. महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुझी येताय आणि राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोय आसो. माया मोग असो आणि एकवट असो गुड जावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळी आमी निजायकी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतराणीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळ. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां.
आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. आम्हा मनशांक सोडवून दिवच्याक ह्या नांवा शिवाय ह्या संवसारान दिल्लें दुसरें खंयचेंच नांव ना. प्रार्थुया. प्रतिवन बापा, तुज्या पुताच्या नांवाक मान दिवन सगल्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिले. ह्या तुज्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिर्मस दिसो यश्न संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटपलेली तुजी सोडवून सगळ्या मनशाक पावय म्हूण आमी मागतां. जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मोडटना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाकून आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. दायकन बसात. मोगाचेनो पयल्यान पयले तुमकां सर्वांक बाळो जेजूच्या फेस्ताचे शुभाशय.
बाळोक जेसू तुमच्या जिवितांत तुमच्या कुटुंबांत जायती बेसांवां घालूं तुमी मागल्लें तें सर्व थोस बाळोक जेजू तुमकां दिवं आनी अशें एक बरें कुटुंब बरी फिरगज आनी बरी पवित्र सभा बांदूंक आमकां तुजो बाळोक जेजू कुमो करूं. दुसऱ्यान आयच्या ह्या वर्त्या दिसा आमी देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सर्व हितैशींक दानींक बऱ्या मनाच्या व्यक्तींक आमच्या सर्व वेळार आमकां सांगात दिवच्या तुमकां सर्वांक तुमकां देव बरें करूं. आमच्या सर्व याजकांच्या नांवी सर्व कार्मेलीत याजकांच्या नांवी आमच्या ह्या गर्स वडिलाच्या नांवी सर्व याजक आनी ब्रदर्साच्या नांवी तुमकां सर्वांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या सर्व वर्सांनी तुमी आमकां सांगात दिला आमच्या सांगात तुमी चल्ल्यात आनी ह्या वर्त्या दिसा तुमकां सर्वांक देव बरें करूं आनी जेजू बळकाचे आशिर्वाद आमी मागता आनी तुमचे खातीर सदांय आमी मागण्यार तुमचो उडास करता. तो बाळोक जेजू तुमकां सर्व बरें करूं. सरात उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालो. वसून या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडटा. सर आमी दिंबी घालया. बळका जेजून आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकाराक आज प्रत्येक रितीन ताका अर्घ दिवया. आमच्या हात आमी जोडया, थोडे आमी दांपया. पटल्या लगभग 2 वर्सां जावन देवान आमकां राखलां, आमकां जिवीत दिला. आमच्या कुटुंबांतल्या हरियेकल्या संद्यांक ताणें सांबाळलां. ताचो मोग भरपूर रितीन आमच्या जिवितांत ताणें वतला. आमच्या कुटुंबांत दादोसकाय आसा, संतोष आसा, बरें मोन आसा, बरेंपण आसा, भुरगींपणां आसात. सगळें देवान आमकां फावो केलां आनी प्रत्येक रितीन बरी भलायकी ताणें आमकां दिल्यात. आज जायतीं बाळक जेजी भक्तिकां तांचे देसांवां घेवन हांगा फुडें आसात, दिंबेर पडून आसात. एकाच भावार्थान बाळक जेजू आमचें मागणें आयकता. म्हणजे म्हजो देव म्हजें मागणें आयकता म्हणल्यार त्या बरोवशान आज आमी दिंबेर पडल्या. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, त्या देवान आमचे थंय केल्ल्या सर उपकाराक आमी ताका अर्घां दिवया. उपकारी मनान आमी मागया. ए बहुदार बळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्या देडो उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातीन तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्वारून दी. सर क्रिस्तांव तुज्या भाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दी. सस्तुती आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू. आमेन. आमची तकली बगोवया. बळकाचो आशिर्वाद आमचे वयर आमच्या कुटुंबाचे प्रत्येक रितीन आमी मागया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सवे जियेत आनी रासवट करता ससनाच्या ससना. आमेन. तुमकां सोमेस्तांक बरो दीस मागता आनी बाळकाच्या फेस्ताचे शुभाशय पठयता. हॅपी फिस्ट टू यू ऑल.
लहान वाढून तुझे कोल्हापूर सालीन पोळी मोना चतुर आमकां आवाज पुरुषान मोगामय आसा जियो कांका तू उपेस कर मुखार पुत्रा सोवे आमवार मोरी आशीर्वादी आमकां Papa,